Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco, and Porvorim. गोय सरकाराची इलेक्ट्रीक व्हेकला खातीर जी स्कीम आशिल्ली सबसिडी दिवपाची ती जुलय 2022 बंद पडिल्ली. ती गोय सरकारान परत रिलॉन्च केल्या आनी तिका नांव दिलां रिलॉन्च ऑफ स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रीक व्हेकल. आनी ही स्कीम जे फाटीं मिस्ड आउट जाल्ले ऑगस्ट 2022 सावन तांकां सगल्यांक मेळटली आनी ही स्कीम ऑगस्ट 2022 सावन डिसेंबर 2024 म्हणजे फुडलो येता तो डिसेंबर पर्यंत ही स्कीम लागू आसतली. नवें कितें करपाक जाल्यार तांकां तेजे फुडले स्किमीन करचें पडटलें. ह्या स्किमीचे गोल्स अशे आहा की इम्प्रुवमेंट इन एअर क्वॉलिटी, रिडक्शन इन नॉयज लेवल आनी रिडक्शन इन जनरेशन ऑफ ग्रीन हावस गॅस एमिशन. आनी टार्गेट दवरला तेंच्यानी 2024 पर्यंत जे नवे व्हेकल्स घेता तितून 25% तरी EV व्हेकल्स आसचे म्हणून. आनी स्किमीचे बेनिफीट तुमकां सांगता बेनिफीट एक 3 कॅटेगरींनी आहा. म्हणजे पयलीं 3 2 व्हिलर, 3 व्हिलर आनी 4 व्हिलरा खातीर स्कीम आसतली. तशें बेनिफिटूय तुमचे 3 हितूनी आहा. नवी जे गाडी घेता तांकां सबसिडी 2 व्हिलराक 8,000 ते 15,000 पर्यंत सबसिडी मेळटली. 3 व्हिलराक 8,000 ते 60,000 आनी 4 व्हिलराक 8,000 ते 1,00,000 पर्यंत. पयलींची जी स्कीम आसली ती 3,00,000 पर्यंत सबसिडी दिताली, पण तेंचेर बेनिफिट्स मातशे देंवयल्या, पण गाडयेक 1,00,000 पर्यंत बेनिफीट मेळटा. दुसरें तेंचें रेट्रोफिटींग म्हणजे तेंचें अशें आहा की ओल्ड IC व्हेकल आहा ते कन्वर्ट करप इलेक्ट्रीक व्हेकलान. ते जर करतलो जाल्यार तेज्या खातीर तेंच्यांनी बेनिफीट दवरल्या. तितून ते 2 व्हिलराक 15,000 दवरता, 3 व्हिलराक 50,000 आनी 4 व्हिलराक 1,00,000 पर्यंत तितून ते बेनिफीट दिता. आनी तिसरी कॅटेगरी आहा तितून तुजी जी ओल्ड व्हेकल आहा ती स्क्रॅप करप आनी डिरेजिस्ट्रेशन करप. ते करता जाल्यार 2 व्हिलराक 5,000 पर्यंत मेळटा, 4 व्हिलराक 10,000 पर्यंत आनी 3 व्हिलर आनी 4 व्हिलराक 10,000 पर्यंत मेळटा. अशी 3 कॅटेगरीन ही स्कीम केल्या. आनी ही स्कीम आतां जी फाटल्या ऑगस्टा सावन सुरू जातली, 2022 ऑगस्टा सावन एक्टिवेट जातली, ती डिसेंबर 2024 मेरेन फुडलो येता तो डिसेंबर पर्यंत उरतले. फाटल्या 2 वर्सांत जे मिस्ड जाल्ले हे स्किमी तांकां सगल्यांक आतां हितून कवर करपाक जातले. त्याच बरोबर गेडान जी स्कीम चलता गेडान आनी एक स्कीम लॉन्च केल्या, ती रिवायज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ ग्रीड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप. ही स्कीम गोवा गव्हर्मेंटाची बंद पडलेली, ती तेंच्यांनी परत रिलॉन्च केल्या. तितून भितर खुबशे कंडिशन आनी वेगवेगळे कॅटेगरी आहा. तितून एक 4 कॅटेगरी अंडर जे बेनिफीट दितले. तितून रेजिडेन्शियल कंज्युमर आहा तांकां म्हणजे कोण आपल्या घराचेर बसयता ताका 50% अमके पावर जनरेशनाक 50% पर्यंत तांकां सबसिडी आसतली ती सेटअप करपाक. आनी तेजे वयर तेजो सेटअप आसपाक जाय ताका आनी 10% म्हणजे अप टू 60% ताका सबसिडी मेळटली ह्या फूल सेटअपाचेर. मागीर दुसरे कॅटेगरीचे हितून तांकां हावजींग सोसायटी एंड रेजिडेन्शियल वेलफेअर एसोसिएशन हे जर हे सोलर रूफटॉपाची स्कीम घेता जाल्यार तांकां 50% पर्यंत सबसिडी मेळटली. तिसरे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन जर घेतात जाल्यार ताका 50% पर्यंत सबसिडी मेळटली. आनी चवथी कॅटेगरी आहा कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड अदर एस्टाब्लिशमेंट. हांकां फक्त 20%चे बेनिफीट तेंच्यांनी दवरला. अश्यो 2 स्किमी जे गोंय सरकाराचे 2 वर्सां फाटीं बंद पडलेल्यो त्यो तेंच्यांनी परत रिलॉन्च केल्या. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फाळर्यां, लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर.